दुल्लय आमे गांवच्या लोकांची खूब वर्सां मागणी आशिल्ली की हांगासरल्यान दाबाळी जो आसा एक पूल जावचो आणि लोकांक हांगासरल्यान येवपाक वचपाक म्हणजे सोय जावची म्हणून। आणि प्रत्येक वर्सा पावसा कडेन आसत लोकांचे म्हणणें जें आसा तें पेपरांतल्यान येतालें। आनीक ह्या वर्साच खरें म्हणजे हांगासरल्यान दाबाळी वचपा खातीर जो एक बंदारो जो आसा आमे गांवच्यान न्हंय वयल्यान हो बांदपाचें काम जें आसा तें 12 मेच्यान गोंयान हांगासर सुरवात जाल्ली आसा। हांगासर ह्या गांवांत ह्या मतदारसंघाचे आमदार श्री दीपक पाऊसकार आसात, तशेंच WRD मिनिस्टर यांच्यांनी खरें म्हणजे हांगासर हेजे 12 तारखेर फावंडेशन स्टोन घातला आनी त्या कामाची आतां सुरवात जाल्ली आसा। ती पळोवपा खातीर आमी म्हणून आतां मुद्दाम आयिल्ले आनी हें काम खरें म्हणजे नेटान आतां चालू आसा। सादारणपणान 9 म्हयन्या भितर हें काम पुराय जातलें अशें म्हणून म्हायती मेळ्ळ्या। म्हाका दिसता की बेगिनात बेगीन जितलें काम पुराय जातलें तितलें लोकांची हांगासरली सोय जातली। दोतोरागेर वचपाचें आसत, स्कुलान वचपाचें आसत जाल्यार भुरग्यांक दोतोरांक सादारणपणान 8 ते 10 किलोमिटर अशें हांगासरल्यान वचचें पडटा रे। आनीक मागीर ते स्कुलान वचचें पडटा। कांय फावटी कांय जाण स्कुलाक घालपा खातीर म्हूण थंय कोण सोयरी आसत जाल्यार तांगेरूच रावपा खातीर दवरतात भुरग्यांक। अशें जाल्ल्या कारणान अडचणी जातात। खरें म्हणजे एक जर बंदारो जायत जाल्यार 5 मिनटाचेर दुसरो गांव आसा दाबाळ गांव। आनीक म्हणून खरें म्हणजे हो जो फुडाकारान खरें म्हणजे हेजी फुडाकार घेवन खरें म्हणजे काम जें सुरू जाल्लें आसा एक बरी गजाल आसा। आनीक त्या निमतान मागता की हो बंदारो ज्या टायमा भितर पुराय करपाक जाय तो ठरयल्लो आसा त्या टायमा भितर तो पुराय जावचो, की जाका लागून गोंय सगळ्या लोकांची जी खूब वर्सां पासूनची म्हाका दिसता गोंय स्वतंत्र जाल्ल्या पासूनची मागणी आसा आनी ती मागणी जी आसा ती आयज ती पुराय जातली। आनी हांगासरल्या लोकांक स्कुला खातीर आसत, दोतोरा खातीर आसत आनी कित्याक लागून आसत जी अडचण जाता ती अडचण पयस जावन हेवटेनच्या गांवांचोय विकास बाकी सगळ्या गांवां वांगडा जाता।